जीएफडीओन माविन आणि मिकी आड प्रचार सुरू केला. विधानसभेची वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान आता एका आमदाराक मोपा दाबोळेची याद येवंक लागल्या म्हूण गोवन्स फॉर दाबोळे ओन्लीचो आरोप. माविन विमानतळाक पार्किंग सुवात मागता. पार्किंग सुवात सरकाराच्या हातांतली वचपाक खंय तोच जबाबदार. मिकी आता मोपा आड उलयता. वेंचणुकेचो भंय पडिल्ल्यान मिकी जागो जाला म्हूण तांचो आरोप. मोविन गुदीन दाबोली एअरपोर्टा विशीं सांगता पार्किंगाक जागो जाय म्हणून जो सरकारान पार्किंगाक म्हूण विचून काडलेलो तो जागो बंद करपाक मोविन गुदीन मेन बाब मिकी तो ह्या दिसांनी मोपाचो इश्यू वयर काडला. तर आतां एलेसांवां लागीं पावल्यात म्हूण भिरांत आसा म्हूण आपूण जिखचो ना म्हूण तो आतां हो एअरपोर्टाचो इश्यू घेता. इतले 3 वर्सां न्हिदलो आनी आतां जागो जाला. रिजेक्ट दीस फेलोज, these MLAs who have not been with us on the airport issue and also other issues. इतले ते उगी रावल्यात, सुसेगाद तेल काडला ह्या सरकाराक आनी आतां निमणे वता आपूण तांचे बरोबर ना. हांव लोकां बरोबर आसा, आमी लोकां बरोबर आसा. ह्यो फटी उलयतात असले मनशांक, फटींग मनशांक आनी इतलो ते सरकार जो नाका जाल्लें करता गोंयकारांचेर आड ताचे फाटल्यान धांवून गेल्यात आनी निमणे वखदां आपूण ना म्हूण कांय ना म्हूण दाखोवंक सोदतात. तांकां रिजेक्ट करून लोकांक सांगतल्या. मोबायल टावरांक वता वता थंय विरोध जावंक लागिल्ल्यान COAI जागृतायेक सक्रीय जाल्या. गोंय टुरिस्ट डेस्टिनेशन आशिल्ल्यान गोंयांत बरी टेलिकॉम सर्व्हिस जाय म्हूण COAI सांगता. लोकां मदीं मोबायल टावरांच्या रेडिएशनाचे बाबतींत खंय मोठे गैरसमज आसात. COAI टेलिकॉम सर्व्हिस सुदारपाक वावुरता. संस्थेच्या टिमीन रेडिएशन्स तपासपी आधुनीक मापनां घेवन पणजे कांय टावरांची रेडिएशन्स तपासली. See, towers are not constant. See, as the traffic increases, as the new technology comes, every time the number of towers will increase. We are also requesting the state government to define a policy because they have defined only monitoring policy, which is done by Pollution Control Board, which we are abiding to it. The radiations or the EMF fields generating out of the towers are within the threshold limits set by the Government of India with Department of Telecom. So what we are doing here is now we are trying to, this is something called a selective radiometer. It is a German equipment, cost about 17 lakhs. We are going to show you how the testing process is done. The output from a single tower, right, and it's whether it's cumulative or not doesn't matter because it's the same safety knob whether there is 10 or 1. That TV antenna sitting out there propagates at 2000 watts per meter square. Why isn't anybody complaining about the TV tower there? आता पळोवया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. CII आणि यंग इंडियान आवाजाच्या प्रदूषणा आड मोहीम सुरू केल्या. कोची शारांतल्या 3 CEO नितीन जॉर्ज, कृष्णकुमार आणि मिथुन अरविंद हांणी गरज ना थंय हॉर्न मारचे न्ही म्हूण 41 दिसांत 41 शारांनी जागृताय मोहीम सुरू केल्या. I would just like to mention about HNOP. This is not okay, please. This is the initiative of Young Indians nationally, and which aims to ensure that India is no longer the noisiest country in the world when it comes to traffic. लोकमित्र मंडळ म्हापशा आणि साई द्वारका प्रतिष्ठानान म्हापशा 6वी व्याख्यानमाळ दवरिल्ली. 2 दीस चलिल्ल्या कार्यावळीत संबीत पात्रा आणि विवेक गळसासीची व्याख्यानां जाली. की आम्ही जेव्हा मनाने विकसित होतो तेव्हा उत्सव नुसता बनत नाही, तो कल्पनेत राहतो. मग मनाच्या या विकासाबरोबर प्राणांचा विकास झाला पाहिजे आणि ह्या दोघांबरोबर शरीराचाही विकास झाला पाहिजे. आणि या तिन्ही गोष्टींचा विकास होण्यासाठी मन जसं शुचिर्भूत हवं, शांत हवं, पवित्र हवं, तसं शरीर सुद्धा. DMC कॉलेजीन राष्ट्रीय पावण्यावेली टेक्नोट्रिक्स कार्यावळ दवरिल्ली. कार्यावळीक गोंया भायले 2 कॉलेजींच्यो टिमी आणि गोंयचे 10 टिमींनी वांटो घेतिल्लो. Anything and everything possible via IT, right from what is getting rotated here to all what we use called as smartphones. We have gone digital. People say that we carry our communication while we go around, and that is the reason the invention of WhatsApp or for that matter social media came in place. The best part about any of these tools
is it didn't really have as a product. It was all about a good vision. It solved a problem. So our aim today shouldn't be about building a good product. It should be thinking about solving some problem. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे आनी देवेंद्र गांवकार. इतल्यान हें खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.